Last evening we did some fogging in the area of Madel, and the municipal and the health people have supported us to do this, just to bring awareness in the ward. Dengue is being spread and how to get it avoided. Been hearing of so many dengue cases being has been risen over here. So, on a personal level, we have taken the initiative of bringing awareness amongst the residents of our ward, and so we have this small little group has just moved out into the area. आम्ही माडेलाचे रेजिडेंट्स आज आम्ही घराघरान भोवून सगळ्यांक अवेरनेस केलें की डेंगू मॉस्किटो जे आसा ते क्लीन वॉटरांक स्टील वॉटर जे आसता तातूंत जाता. ताका लागून तुमी स्टील वॉटर जे आसा ते जमा जावन जाता उदक ताका जमा जावपाक दिवचें न्हू. आनी कट्ट्यांनी जे आसा या बालद्यांनी आसा या जमा जाल्ले आसा शिमटांनी बी हें मारलें कॅमिकल मारलें. आनी इफ पीपल सपोर्ट अस, इफ पीपल सपोर्ट आनी इफ पीपल वर्क तेणें काम केलें जाल्यार हें डेंगू हांगा जितलें पातळिल्लें आसा कितलें हांगा माडेलांक डेंगू वाडिल्लो आसा तें बंद जावपाक शकता विथ द सपोर्ट ऑफ द पीपल.